न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यू न्यूज येत असतात। जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लायव्ह बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर सामाजीक राजकीय तशेंच हेर मळांचेर कितें घडलें तेचो आमी धांवतो नियाळ घेवया। चड वेळ वगडाय नासतना आमी सगळ्यान पयलीं आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गांवस हांचे कडेन। सर, तुमचे कडेन खंयची अपडेट आसा? सांतिनेज वाठारांत एक बेकायदेशीर इमारत आसा। फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन ही इमारत तशीच आसा। फाटल्या कांय दिसां पयलीं तुमकां खबर आसतलें की वडाचे 200 वर्सां पयलींचें पोरणें झाड आसा तें काडून दुसरे कडेन शिफ्ट केल्लें। त्याच मुद्द्या वयल्यान सद्याक हो विशय फुडें येयला आनी ह्या इमारतीचेर कित्याक कारवाय जायना असो प्रस्न थळावे लोक आसात ते करपाक लागल्यात। दुसरी एक स्टोरी आहा ती फोंडेच्यान कुर्टी फोंड्या जो सिवरेजीचो चेंबर आशिल्लो त्या चेंबरात पडून एकल्या मजुराक खंय मरण आयला। कालची ही घडणूक, हो मजूर मूळचो मुंबयचो पण कामा निमतान तो सद्याक फोंड्या रावतालो। ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो 7च्या बुलेटिनान। सुशांत सरान 2 अपडेट दिल्या। फोंड्या एका चेंबरात पडून एका मजुराक मरण आयला खंय, ही तुमी बातमी 7च्या बुलेटिनाक पळया। फुडें वचूया हेच्या कडेन समिता कडल्यान जाणून घेवया आयचे अपडेट्स। काँग्रेस पक्षाच्या फुडाऱ्यान तकली आपल्याची जाग्यार दवरून उपरांतूच विधानां करची अशी सणसणीत टिका जी आसा ती आमदार जीत आरोलकर हांणी केल्ली आसा। तर मोगो पक्षाचेर उलोवच्या पयलीं तांणी आपल्या पक्षाचेर लक्ष दवरचें अशें ताचें म्हणणें आनी ताणें असो थोमणो मारला काँग्रेसीक। तर आपूण मोगो पक्षांत एकनिश्ट आसा आनी कायम आपूण रावतलो। तर आपल्या बद्दल फटीची वावडी पातळावची न्हय अशी शिटकावणी लेगीत जितान दिल्ली आसा। आनी दुसरी बातमी आसा ती म्हणजे काल सांजेच्या 7 वरांचेर शापोरा हांगा मनोहर परब हांच्या घराचेर अचकीत आंब्याचें झाड पडलें आनी तांकां सुमार 5 लाखांचें लुकसाण जालें। तर ह्या घडणुकेन एका 45 वर्साची बायल तशेंच एका 12 वर्साच्या सान चलयेक दुखापत जाल्या। देखून तांकां प्राथमीक भलायकी केंद्रात उपचारा खातीर दाखल केल्यात। तर ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटात उजो पालुपी दळाच्या जवानांनी गेले आनी थंयची झाडां जी आसा ती कातरली आनी सुवात मेकळी करून दिली। दोनूय बातम्यो सविस्तर 7च्या बुलेटिनाक पळयात। तर शापोरा एका घराचेर झाड पडून एक चली आनी तिच्या आवयक जखमी जाल्लेली आसा। आतां फुडें वचूया आमी गौरीशा कडेन आनी गौरीशा कडल्यान जाणून घेवया आयचे अपडेट। आमी निवडून दिल्ले खासदार तितलेच सक्षम आसतले आनी गोंयकारांचे प्रश्न मांडपाक शकतले काय असो प्रश्न पेडणेचे आदले नगराध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव प्रभुदेसाय हाणें केला, देशप्रभू हाणें केला। सो तांचें अशें म्हणणें आहा की फाटीं जे आमी 2 खासदार वेंचून दिले तांच्यांनी तितली उदरगत केली ना, गोंयकारांचे प्रश्न मांडपाक ते सक्षम नाशिल्ले, ते गेले आनी फक्त 3ऱ्या बेंचार फाटीं पडले। सो आतां परतून एकदां जेन्ना आमी अशे खासदारांक निवडून हाडटले तेन्ना गोंयकारांचे प्रश्न ते मांडपाक त्या ताकतीचे आसतले काय हो विचार जावपाक जाय असो आदले पेडणेचे नगराध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव देशप्रभू हाणें म्हटलां। त्याच बरोबर माविन गुदिनो हे जे आसात ते म्हणटात की दक्षिण गोंयांत दक्षिण गोंयची लोकसभेची उमेदवार पल्लवी धेंपो हेका मंत्रीपद मेळोवन दितले जाल्यार श्रीपाद तांकां जर मंत्रीपद मेळोवन दितले हाचो अर्थ असो जाता की श्रीपाद भाऊ हांकां मंत्रीपद मेळचें ना हें स्पश्ट जाता खंय। आनी त्याच बरोबर राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हे सुद्दां शर्यतींत ना काय असोय प्रश्न तांच्यांनी केला। त्याच बरोबर पेडण्या फाटलीं 25 वर्सां जालीं उत्तर गोंयच्या खासदारान कांयच उदरगत केल्ली ना। पेडणेचो जो मतदारसंघ आसा तो अनुसूचित जातीचो आसा आनी तेंच्या खातीर तेंच्यांनी कांयच प्राधान्य दिल्लें ना अशें तांचें म्हणणें आसा। अशें साबार प्रश्न तांणी उपराशिल्ले आसा।
गौरीशान दोन म्हत्वाचे अपडेट दिल्ले आसा आणि एक म्हत्वाचे अपडेट म्हणल्यार पिळर्णा परवरे लागसर ऑडिटा भवना लागसर एका मनशाची एका तरणाट्याची कूड सापडल्या. दुबावीत अवस्थेत आशिल्ली तेजी कूड. ते पुलिशेन तेजो तपास केला की तेज्या कुडीचेर घावे जाल्ले आसा. नेमके तेजे कूड सापडल्या तेजें नेमकें कारण अजून कळूंक ना. पुलीस तपास तेचो करतात आनी तेजी कूड आहा ती पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडल्या आनी तेजी वळखूय अजून पटोवंक ना. सो आतां आमी फुडें वचुया रश्मी कडेन आनी रश्मी कडल्यान जाणून घेवया आयचे अपडेट्स. उत्तेजा आयज खरो आयच्यान पॉलिटिकल वीक सुरू जाला म्हणूं येता कारण आयज जरी मंगळार आसलो 16 तारखेक BJPन आपल्या दोनूय उमेदवारांनी तेंचे जे आसा तेंच्यांनी आयज अर्ज भरला. उत्तर गोंयांतल्यान श्रीपाद नायक जे उमेदवार आहा लोकसभा वेंचणुकेचे तेंच्यांनी आयज उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालय आहा थंय आपलो उमेदवारी अर्ज भरला आनी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयान पल्लवी धेंपो जी आसा दक्षिण गोंयची उमेदवार तिणें आयज अर्ज भरला. ओवरऑल तेंचे कार्यकर्ते तेंचो जोश आनी तेंचो प्रचाराचो पयलो टप्पो सोंपला हे तेंच्या सगळ्या ओवरऑल जो माहोल आसलो आयज तेचे वयल्यान दिसता. महत्वाची बाब म्हणजे कितें जशें म्हटलें तशें पॉलिटिकल वीक कारण आयज भाजपान भरला. फाल्यां म्हणजे 17 रामनवमीच्या मुहूर्तार काँग्रेस आपले अर्ज भरता दोनूय उमेदवार काँग्रेसीचे आनी परवा RGP म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्स आहात ते भरतात. सो हे 3 दीस खरेंच उमेदवारांचेच आसा अशें म्हणूं येता. सो ही बातमी तुमकां आयज सविस्तर पळोवंक मेळटली 7च्या बुलेटिनान. दुसरी जी बातमी आसा ती सांकवाळ वाठारांत सावर फोंट ही जी एरिया थंय एक मेगा प्रोजेक्ट येता. ह्या मेगा प्रोजेक्टाक थळाव्या लोकांचो विरोध आसा पण साबार वर्सां सावन साबार तेपासान ताका विरोध आसून सुद्दां जी पंचायत मंडळां उपसरपंच आनी सचिव आहा तो आतां लोकसभेची वेंचणूक सुरू आसतना आचारसंहितेचो काळ सुरू आसतना ताका परवाने दिता आनी विदावट एनी मिटींग घेवच्या शिवाय लोकां कडेन ग्रामसभेन प्रॉपर उलोवच्या शिवाय पंच मंडळाचे दुसऱ्या वांगड्यांक कन्सल्ट करच्या शिवाय परवाने दिता असो थेट आरोप पंच वांगड्यांनी केला आनी राज्य वेंचणूक आयोगान तेचेर कारवाय करची अशी मागणी केल्या. सो ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां आयज 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक. तर आयज लोकसभा वेंचणूक खातीर भाजपान दक्षिण गोंयांत तशेंच उत्तर गोंयांत आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केल्या. फाल्यां काँग्रेस करतली रामनवमीच्या मुहूर्तार आनी परवा RGP करतली. आतां आमी फुडें वचुया दिप्ती कडल्यान जाणून घेवया आयचे अपडेट. दिप्ती सांग. इलेक्टोरल बॉन्ड्स जे आसा ते बेकायदेशीर आनी असंविधानीक आसून सुद्दां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जे आसात ते इलेक्टोरल बॉन्ड्सांक तेंको दितात आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे न्यायालयान दिल्ल्या जो आदेश आसा ताचो अवमान करतात असो आरोप जो आसा तो कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हांणी केल्लो आसा. तेन्ना तशेंच इलेक्टोरल बॉन्डा विशीं स्टेट बँक ऑफ इंडियेन सुद्दां चुकीची म्हायती दिल्ली. देखून अशा बँकेचेर कितलो विश्वास दवरचो असो प्रश्न उपरासता अशें विरियातोचें म्हणणें आसा. आता फुडें वचुया ऐश्वर्या कडेन आनी ऐश्वर्या कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट. आयची जी अपडेट आहा की आमटाणी डॅमाची जी पातळी आहा पळय ती कमी जायत चल्ला. सो थळाव्यांनी ते खंत उक्तायला. ही जी बातमी आहा ती तुमकां 7 PM लायव्ह बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली. आनी दुसरी जी बातमी आहा ती जीत आरोलकर हांचेर केल्ले काँग्रेस पक्षांनी हेचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी विरोध केला. तांच्यांनी अशें म्हटलें की खंयचें वक्तव्य वा खंयची गजाल उलयतना सांबाळून उलोवची तोंडाक येता तें उलोवचें न्हय. ही बी बातमी तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनान पळयात. आनी तिसरी जी बातमी आहा ती की आतां गिमाचे दीस सुरू जाल्ल्यान आतां उदकाचो व्हडलो प्रस्न उपरासलेलो आसा. वाळपय कुमारखांड वाठारांत 3 म्हयने जाले तांकां उदका लागून खूब त्रास जाता. सो तेंच्यांनी ते आयज PWD ऑफिसाचेर तेंच्यांनी घेराव घातला आनी तेंच्यांनी मागणी केला की 8 दिसां भितर समज उदकाचो इश्यू आतां सॉल्व जायना जाल्यार मोर्चा व्हरता अशी तेंच्यांनी शिटकावणी दिली आसा. आनी तेंच्यांनी हें बी सांगलां की जे मेरेन ऑफिसर येना ते मेरेन ते थंयतल्यान वयचे ना म्हणून. ही जी बातमी आहा ती तुमी 7 PM लायव्ह टायम पळयात. उदकाचो प्रश्न साबार गोंयान उपरासला. गिमाचे दीस सुरू जाल्ले आसा आनी सगळ्याक उदकाचो प्रश्न व्हडलो प्रश्न जालो आसा. फुडें वचुया संजना कडेन आनी संजना कडल्यान जाणून घेवया आयचे अपडेट. गोंयांत फुडले 3 दीस कांय वाठारांत पावस पडपाची शक्यताय आसा आनी ताचे फुडले 3 दीस हॉट आनी गरम आनी ह्युमीड वातावरण आसतलें अशी शिटकावणी हवामान खात्यान आयज दनपारां आपल्या प्रसिद्धी पत्रकांत सांगला. रायलसीमा मराठवाडा आनी कर्नाटका वयर तयार जाल्ल्या वादळी हवामाना खातीर गोंय आनी कोंकण भागांत एप्रील 16 ते 18 पर्यंत पावस पडपाची शक्यताय आसा आनी ताचे फुडें 18 ते 21 हे 3 दीस गोंयांत गरम आनी ह्युमीड वातावरण आसतलें. हवामान खात्यान उत्तर कोंकण सौराष्ट्र आनी कच्छ तशेंच आंध्र प्रदेश ओडिशा आनी अस्तंते बंगाल हांगा हीटवेव येवपाची शक्यताय लेगीत उक्तायल्या.
तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो तुमी आयज ह्यो नक्की 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाच्यो. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकरा सयत हांव उत्तेजा गावस. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता ज्याकडे न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. आज गुलालाची परब आनी हे साश्टीकार कार्यावळ आमी सुरू करचे पयलीं रामनाथ दामोदर देवाचे